गोयच्या इतिहासाची पुस्तकं वाचून सेंट फ्रान्सिस झेवियराचेर केल्ले स्टेटमेंट क्रायम ब्रांचीन नोंदयलो. गौतम खट्टराचो जबाब, सुत्रांची माहिती. खट्टर ठाम. गौतम आणि माधव खट्टराच्या अटकेचो देशभर निषेध. पोलिसांचेर टिका. हिंदुत्ववाद्यांची खट्टर भावांच्या समर्थनात देशभर सोशल मीडिया मोहीम. दोनापावला म्हापशे दरोडा प्रकरणातल्या बांगलादेशींक हाडपा खातीर गोंय पुलिसाची टीम गेल्या दिल्ली. बुधवार हाडटले गोंयांत. नव्या कॅसिनो बोटीक मांडवीत फकत अँकर करपाची परवानगी. सरकाराचो हायकोर्टात आर्ग्युमेंट. कॅसिनो कंपनी म्हणटा बोटीच्या कॅपॅसिटी संदर्भात कायद्यात मर्यादाच ना. हरमला एका लग्न सोहळ्यातल्यान 20 लाखांच्या हायराचे बॅग गेले चोरयेक. फोटो काडटना बॅग दवरिल्ली कुशीक. चोरांनी साधलो डाव. कमर्शियल सिलेंडर मेळनाशिल्ल्यान दक्षिण गोंयान हॉटेल रेस्टॉरंट धनी चुलीचेर निबून. विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्ल्यान कळंगुटे शेक काडपाक सुरवात. झारखंडात पाणीपुरी खाल्ल्यान 60 जणांक वीक बाधा. 6 वर्साचे भुरगे सोंपले. वीक पॅक उकल्लो. पश्चिम बंगालात वेचणुके आदी व्हडली कारवाय. टीएमसी कार्यकर्त्याच्या घरातल्यान जप्त केल्यात 100 देशी बॉम्ब. दिल्ली पटना हीटवेव्ह. शाळांक सुटी. नैऋत्य भारतात पावसाचो अलर्ट. लोकांनी सादूर रावपाचे आवाहन. भारत आणि न्यूझीलंडामध्ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सगळ्या निर्यातीचेर 100% शुल्क माफ. 5000 भारतीयांक मेळटलो वर्किंग व्हिजा. उद्योग मंत्री पियुष गोयलाची माहिती.